असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांती शांती शांती. ज्योतिष दर्पण पळयतासचे आमगेल सकड यूट्यूब GSB वीक्षकांक मेगेल्या प्रीतीपूर्वक नमस्कार. आणि सगळ्यांके 76th स्वातंत्र्योत्सवाचे हार्दिक शुभाशय. आयचे ज्योतिष एपिसोडांतू अतिथी जावन तशीच ह्या कार्यक्रमाक ज्योतिषी जावन आमगेलोटू मंजेश्वर कृष्णानंद प्रभू हन्नेसची हांगा कार्यक्रमाक प्रितीन स्वागत करतास. तशी तुमकां कसलेय प्रश्न असला रे गुल्लू घाल म्हळ्यार आमचे गेल्यान सांगचे आमी गुल्लू घाल म्हूण कवडे प्रश्न ह्या मुखांतर तुमकां कसलेय प्रश्न असला रे हाजे उत्तर तांणी दिवच्याक प्रयत्न करताचे. केलो प्रोग्रामांत कशें म्हणल्यार डेट ऑफ बर्थ टायम जावका जाता, केलो प्रोग्रामांत आमी नंबर निंबिताची. आतां कसलें नाका, ह्या एपिसोडांतू डायरेक्ट तुमी प्रश्न निमगेला जाल्यार राशी घाल न्हू तांणी तुमकां उत्तर दिताचे. तशें तो एक नंबर तुमकां दिसता आसता त्या डिस्प्लेंतू, त्या डिस्प्लेक दिसता आसल्या नंबराक तुमी कॉल कर न्हू प्रोग्रामांतू सीधा प्रसारार उलोयात. तशी कबड्डी प्रश्न म्हणून विंगड विंगड आमी टॉपीक दवरता. संख्याशास्त्र जो कुंडल तुमी लास्टाक कुंडळी पळोवन हे कार्यक्रम केले. आज एक कवडे प्रश्न अच्छा ज्योतिषांतू जन्मांत एक कुंडळी येता जल्ली कुडले खूप बरोत तसले कुंडळी आणि हे प्रश्नशास्त्र एक कवडे प्रश्न कसा व्यत्यय आसा. सुरवेक आमगेल्या मंजेश्वरचे अनंतेश्वराक वंदन करून तशीच तीन मठा स्वाम्यांके साष्टांग प्रणाम करून ह्या कार्यक्रमाक भाग घेता. जातक आणि प्रश्न. जातक म्हणून आमी जन्मार येतना जावच तसले एक बुक्क आमी बुक्क म्हणून सांगता ते चंदूकोन भद्रकोन दवरका तेतून बुक्क करता पोडे पोरे कागदारी सगळ्याची बरोवन दिता आशिल्ल्याची. आतां तशें कंप्युटर जाताक आयला बट ताका एक डिफरन्स कसा म्हळ्यार जातक म्हणून जन्मार येतना तांची ग्रहस्थिती आणि त्या ग्रहाचे नवांश म्हणटाचे ताज्या स्थिती आणि त्या टायमार आमकां आशिल्ली दशा त्या तिनूय होलीक करून एक सांगचें आसलें एक शास्त्र जातकशास्त्र. तशीच आतां प्रेझंट कशें कितें जालां ना ह्या वर्स कशी म्हाका म्हणजे त्या पळोवच्याक एक गोचर फल म्हणून आतां आमी पळोवचें म्हणजे ह्या गोचर फलच त्या गोचारांतू आमकां कशें आसा म्हणजे पळोवच्याक एक लग्न म्हणून काडचें त्या आमी आरूढ प्रश्न म्हणटात ताका. तांकां लग्नानुसार करून आमी त्या ग्रहस्थिती आतां गुरू खंय आसा शनी खंय आसा त्या भाव कसो जाल्यार तो कोणाल कुडांत आसा त्या लग्नाक आनी ताका षष्टाष्टकस घे ना मित्रत्वस घे शत्रुत्वस घे ना चांगस घे असल पुरा पळोवन एक आमी निर्धार घेवन सांगता जाल्यार एक प्रश्नाक आमी आरूढ प्रश्न हातल्यार कवडे शास्त्र म्हणून सांगताचे. ते दोन डिफरन्स तांत आसता. मागीर आनीक कसा म्हळ्यार आतां केलो फावटी एक जनांक ना खंयच्या एक जातकांत एक दोश आसना आमी कितले जातक केलो सांगता आमी खंयच आमकां निमगेल्यार आमकां दोशू ना म्हणटाचे जाल्यार आमी कश्ट तिरवना म्हूण तसो संदर्भार आमी कवडे शास्त्र पळयल्यार तांतू एक तीर्मान घेवचें जाता म्हूण सांगताचे. आतां उदाहरण सांगल्यार पितृदोश. आतां एक मनशान जन्मार येता तागेल्या जातकांत एक पितृदोश दिसून येता. ताका एक 40 वर्स जावन आसता. त्या 40 वर्स तागेल्या जर्नींतू मध्येंतू तांगेल कुटुंबीयांतू कोणगे ताजे पितृदोशा परिहार प्रचंड करून करनासताच बट तागेले जाताकार अशें आमी पुसूचें जायना म्हणटा तें केल्लें समजल लागी ना गी ना आत्ताय ताका आस गी ना गी त्या पुरो आमी आरूढ मार्गारीची पळोवका जाता म्हूण सांगता. तशें तो आज ग्रह कई आसा त्या बेजार सांगचे प्रति एक ग्रह आयचे कुंडळींतू कई आसा वय म्हळ्यार एक ग्रह एक टायमार बदलावण. गुरू 1 वर्स शनी 28 वर्स चंद्र एक म्हळ्यार 28 नक्षत्राक एक राशी म्हणटाना चंद्र 3 दीस एक फावटी म्हळ्यार 2.5 दीस लॅक जाता बट 3 दीस आमी एप्रोक्सिमेट काडिता. रवी 1 म्हयनो अशी शुक्र 1 म्हयनो बुध 1 म्हयनो अशी ताजे परस बदलावण जाता आसता. ताजे वयरी आदारार म्हळ्यार आमी काडचे लग्ना वयरी आदार करून घेवचे. आतां आमी करतना कन्या लग्न जाल्यार गुरू अष्टमार आयलो ताजे भाव कसो जाल्यार म्हणून ताजे राव आसा ताका शत्रू जाग्यार कोण आसा मित्र ग्रह कोण आसा ताजे वयर सांगचें. तशी तुमकां डिस्प्ले नंबर दिसता आसा तुमी कॉल कर येता कॉल कर न्हू लाईव्ह जावन प्रोग्राम जाता आसा लाईव्हांतू तुमी
तुमगे कसले प्रश्न असता निमगू येता 6364045777 हे नंबर लाईव्ह जावन तुम्ही कमेंट करल्यार कशें म्हणल्यार केलो पटी तुमगे प्रश्न अस्पश्ट म्हळ्यार अर्थ जायना ताजे खातीर कॉल करून उलोवचे तुमकां ऑप्शन दवरनासतना कॉल केल्यार करेक्ट जावन तुमगे प्रश्नय अर्थ जाता आनी तुमगे लागीं उलोवच्याकय आमकां सुलभ जाता तशें देखून एनी टायम तुम्ही कॉल कर येता ह्या प्रोग्रामा जावचे भितर तशें आनी जन ज्योतिशाचे आतां एक नंबिका तुमगेल्या येताना कशी असता जनाल नंबिका जनाल ನಂಬಿಕೆ काडू चमकलारी तांचो मस्त नमुने जन असतात ಕೆಲವು जन कशें म्हळ्यार तांकां वर्स एक पाटी एक जातक दाखोवचे रूढी एक्चुअली चांगते वर्सा एक पाटी तांचे जातक दाखोवचे ಕೆಲವು जन कशें म्हळ्यार तांणी जातक तांकां ನಂಬಿका आसना बट कश्ट आसता तेन्ना तांणी जातकान दाखयताचे जाल्यार विश्वासू मनीस तांचो आसना ಕೆಲವು जन ज्योतिषानुसार जानू तांगेलें जीवन काडटाले अशेंच आज नाका आयचे दीस चांग ना आज अमास तसल पुरो आज एकादशी आमी उपास कर तसल पुरो मस्त ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ आसता तांतू एक मिश्र फल देवी शिवाय म्हळ्यार पुरा जन विश्वासारी येता विश्वासार निमगे येता म्हूण येना जन मस्त जनाला घेवन बोंता असता वय 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 ಕೆಲವು जन कशें म्हण सांगला रे आता तुमगेला एक जातक दाखयला तुम्ही कसं गे एक सांगलं त्या मात्या घेतल्या मी गेला दाखयला एडिक्शन वय अनेकला दाखयला मला लास्टाक कोणाला सम्म कोणाला पट्टी कोणाला कसं करची म्हणून तांकां कन्फ्युजन जाता कन्फ्युजन क्रिएट जाता मग आत्ता कालांत कशें जाला म्हळ्यार ಕೆಲವು ज्योतिशीन तांणी करेक्ट जावन ते पळोवचे करेक्ट जावन तांगेले दशानुसार करेक्ट पळोवन सांगला ते करेक्ट आसता प्रिडिक्शन आनी ಕೆಲವು जनाला जातक समजना म्हळ्यार केला स्टार्टिंग वय मागीर कितले की जातक येता डेट ऑफ बर्थ पेटयताचे प्लेस पेटयताचे टायम तांकां वतना म्हणटा आमी खंयचे टायम बेसीसार जातक करचे म्हण तेन्ना आमी प्रश्न मार्ग पळोवपाचे येता तशें आनी खंयचे एक परिहारा प्रयत्न न्हू तुमगेला वय काही प्रश्न मारून परिहार करताची कंप्लीट एक परिहार खंयचे जायनातिले केल्लो जाल्यार तशें कसलें एक उदाहरण आसा की म्हळ्यार उदाहरण मस्त अशें पुरो खंयचे एक विशय आसा म्हणजे तुमी पब्लिकान सांगता म्हणजे जाल्यार सांगयात नाही म्हळ्यार पळयाचे एक म्हाकाचे एक जातक येवन आशिल्ले एक्चुअली बायलगांवां देखून जातकान तूं म्हाका कसलेय दोश दिसून येयले म्हणटा त्या मनशाल्या बायल एक हुशार ना आशिल्ल्या एक 1.5 वर्स देखून कसा वखद केल्यार लागना म्हणून जातक ताणें म्हाका पेटोवन दिल्ले जातकान म्हाका कसले तांगेले कोणाल्या जातकान कसले दोश दिसून येयले लास्ट आपण आरूड हार पळयतना तांगेल्या मूलस्थाना देखून आयिल्लो दोश कळ्ळो त्या मनशान बायलगांव वचून मस्त वर्स जाल्ले तांगेल्या मलगाड्याल कसलें काम करूं कसलेंय करना तांगेल्या गांवांत ते भटमामाय तांणी मेळनाची म्हणून लास्टाक म्हणलें अशें करयाची तशी ते तांणी हांव सांगे म्हणटा ताणें प्रोसेसींग ताजें एक केल्लें तशें केल्लें तशी तायें बायले हुशार जाल्ली त्या एक संतोश विशय कसो म्हणून सांगला रे आमी सांगिल्लें देखून जावचें म्हूण न्ही आमी सांगतना ते देवान तांचे कितें करून घेता पळय म्हणटा ताजे टायमय लांबून लाय आतां आमी कितलींय जाणां कितलींय परिहार सांगता कोणें करचे जन उणें ते करूंकय तांकां देवान प्रचोदन दिवका आनी तांगेलो टायमय येवका तशें मागीर पुराय एक कसं म्हणारी आमी प्रत्येक विशयाक शांती 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 म्हणून बरोवची न्ही म्हणटा आमी शांत केल्यार कुडलें समजल्लें म्हण आमगेले बिहेवियर तांकां समजावन वचूं आतां तुमगे लागीं न्हू कोणें जेवा कुजा राव संदी शांत केलें जालें आनी म्हाका राहू दशा कांय भंय ना म्हूण तशें राहू दशेंत कुजा राव संदी शांती तुमी केल्ले जाल्यार राहू दशेंत तूं आमी नागाल देवस्थाना वचचे ह्या पुरो केल्यार मात ताका आनीकय फल येता तशें मागीर तुमगेले आतां जातक पळोवचें येताना तसले कसले एक घटना उडगा की म्हळ्यार खंयचे एक विशय पळय आतां वाली सांगेन मणक्याची तशी एक ना म्हळ्यार रिसंट जावन सांगता जाल्यार म्हगेलो एक फ्रेंड आसा त्या फ्रेंडान अशें एक जातक पेटोवन दिलें अशें ना सांग पळोव न्हू म्हणून हांव जातक पळयलें आनी म्हणलें आनी ह्या जातकान म्हाका बाद दिसता आसा जाल्यार ह्या फावट तुमी कसो जाल्यार एक कन्फर्म करका जाता म्हणून ना ना आतां तसो कसले बाद ना ताका म्हणून आत्तां येना जाल्यार एक 5 म्हयने म्हणटा ते दश चेंज जाता आसा त्या मात ते पित्रांक गेले म्हळ्यार मलगाड्यांक गेले दोश येता आसता त्या दोश आत्तां आसा फुडें देखून आसा बट तागेल्या वायट दश येता ना त्या ताका एफेक्ट चड जाता अजमी ती तो जीव काण घेवचे तसले चान्सीस आसता म्हणून
लास्ट तांकां बापसूला कसं सांगलें की कसं म्हणून गोतना तांणी कसं हे केल्लें नाही कर नाही गोतना बट त्या मनशान मात्र जीव काण घेतलेच म्हणताना त्या त्यांनी अनेक कोणालागे विमर्श कर का म्हणा हांव एक सांगता म्हण त्याचे फायनल घेऊ का म्हणून हांव सांगाना बट त्या दोश आतां अनेक कोण विमर्श केले जाल्यार त्या तांकां जाव केला परिहार केला ताका कसले एक मार्ग मेळटा म्हणजे ते एक प्रचोदन दितली ते आता प्रेत दोष जेव्हा म्हणताना त्या बळारी जीव काण घेवच्याक ताका बरें प्रचोदन दिता म्हणून तशें नाही म्हळ्यार प्रेता आमी तिची जीव काण घेता म्हूण सांगू जायना त्या प्रेता वट्टू खंयचे तेय कशें आशिल्ले म्हूण सांगला रे नाही हांव निमगीत कसं म्हणा रे आता जातकान तूं कळत म्हणताना ते ग्रह गती ताका ते प्रचोदन दिता म्हणून पळय वा तर म्हाका चलचे दश वायट दश आसतना तागेल्या त्या वायट प्रभाव चड बसता म्हाका देवाल अनुग्रह आसा म्हाका वायट दश न्हय म्हाका चांग दश चलता आसा म्हणताना म्हाका वायट प्रचोदन जेवचें मेल मन ओप्पना त्याची मिगील दशाची समना मिगील वायट दश चलता आसा म्हणटाना ताका प्रचोदन चड येता तेन्ना आमकां देवस्थाना वचूं काय म्हणून दिसना खंयचें एक चांग काम कर का म्हणून दिसना कळवा तशें मागीर कितलें चांग नांव घेवन आसल्यार त्या टायमार तागेलें नांव वायट जावचें असल पुरे म्हळ्यार हांव शिकिल्ल प्रकार म्हाका म्हगेल्या गुरू ताणें पळय सांगिल्ले प्रकार कशें म्हळ्यार पितृदोशू म्हणजे आसला रे ताका आमी करेक्ट करचें म्हण काय करचें परिहार कर का तशें केल्लें जाल्यार त्या पितृदोश गेल्ले गे ना गे म्हूण मार असल पितृदोशा वेळार आपल्या कुटुंबाच्यान ओट्टू मेळून केला बारी चांग एकेकला न करचें म्हणजे कशें न्हय बट त्या ओट्टू जेवची परिस्थिती बारी कश्ट बारी कष्ट तसं वेळार ते कसं करता तुम्ही आता खंयचे काम पूर जनान ओट्टू मेळून कोरका म्हूण आसता वय त्या वेळार तांणी म्हणता त्या ओट्टू करू जायना हांकां पळयल्यार तांकां जायना तांकां पळयल्यार हांकां जायना तसल्या वेळार कसं करूं जाता कसले करूं जायना बट कर का म्हणल्यार वयना वा तांकां तर प्रॉब्लेम आयला तर फॅमिली प्रोटेक्शन दिवचें नाही ते ताका प्रॉब्लेम आयला म्हण ताका प्रॉब्लेम तो भायर येवका म्हळ्यार वयना वा म्हणटान कसो करचें एक तप्प काणी घालोवचें तांगेलें करचें खंयचें कुलदेवाक इश्टदेवाक ग्रामदेवाक बरें एक तप्प काणी घालोवचें आनी तें काम करोवचें तशें तांते ताका रायट्स घे म्हण पळोवका ताका आना मातसो तावे जायना ताला अन्नाका पुनान करोका तशें तसल काम म्हळ्यार सूक्ष्मार कर काम म्हणजे आतां आमी शांती सत्यनारायणा पुजा गणम पुरे करतना आमी प्रश्न पळोवचे क्रम ना म्हणटान ते आमगेल मनान कशें म्हळ्यार एक शांत केलें जाल्यार देव मनान स्विकार कोण घेतल्या म्हणजे एक आमगेल एक तृप्ती आसता त्याची जाल्यार पित्रांक गेले आसले उच्चाटन प्रत्यंगीर मतलब शोलिनी असल्यार खडगरावण बली म्हणटा असला बगलामुखी म्हणटा असल पुरे करतना आमी ते आई लागी नागी गेल लागी पुरे प्रश्न मार्गारी पळोवचे बरें केरळाचें हें की खडगरावण बली त्या पळय वय 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 नाही खडगरावण बली केरळ म्हूण न्हय उडपीच्या कडेन करताले असच बट त्या पुरे करतना आमी ते ऑन द स्पॉट प्रश्न पळोवन समजा लागी नागी म्हण पळोवचें एक शास्त्र बट शांतीक आनी तसल कसल ना आपणे तशें मार केला जन सांगू केला शांती समजाय न्ही कशें सांगताचें म्हणजे न्ही शांतीक एक आमगेले एक लेखाचार आसता इतले हावती तितले जप म्हणून ताजे प्रकार केला जावूकाची म्हणजे काय तशें मागीर आतां पुरे परिहार जाता तरी समजावन नाही अपास पळोवं का अपास आतां मिगेला परिहार केलो जाल्यार अपास एक ಸ್ವಲ್ಪ दिसान पळोवं का समजा लागे ना गे म्हणून म्हळ्यार एक कॉलर आसा तांगेलो उरलो न्हू नमस्कार हॅलो नमस्कार उलयाची बट मग नमस्कार नमस्कार उलयाची हांव सुनील म्हणू बेंगलोर आसुकून उलयाची पयरी निगले चेडूड जाल्लो म्हाका 14th 14 सकाळी 14th पयरी 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 म्हयनो पयरे ह्या महिने पयरी 14 आज 15 न्हू वय 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 खाली ताका कसं म्हळ्यार लग्न शिव लग्न आनी ताई रव आनी चंद्र ओट्ट आसा ते हावस बाब चंद्र आसा की कन्नडका प्रॉब्लेम येता की म्हाका ते क्लियर जावका मेन तितलेच नाही खंयचें लग्न म्हळ्यार चेडो शिव लग्न कालचे दिसा शिव लग्न नाही कालचे दिसा शिव लग्न म्हणजे जाल्यार रवी चंद्र वेयार नाही वयलेच रविचंद्र वेयर हे सांगितलं आम्ही सांगितले रविचंद्र वेयर शिव लग्न आणि कर्काटकरी रवी आणि चंद्र वय कर्काटक राशी नक्षत्र खंयचे नक्षत्र
नाही असलेच नाही आणि सध्या कष्टाचे पुष्य पुष्य असल्याशा पुष्य नाही पुनर्वसु पुनर्वस पुष्य नाही पुनर्वसु. हा पुनर्वसु होय जस्ट तायला कळायचे व्ययस्थान ज्याला रे सिंह राशी कर्काटक लग्न नवा कर्काटक राशी नाही कर्काटक लग्न नाही कर्काटक राशी लग्न सिंह लग्न तुम्ही म्हणच्या बाई आणि तुम्ही ते आवस बाबस वाईट असवय म्हणून बाई हाऊस बाबसो वाईट म्हळ्यार रविचंद्र ओट दाखयता अमास नाही जाल्यार रविचंद्र ओट आसताय चंद्रा लोटू रवी ओट असल्यार काही तोंदर म्हणजे दिसना जाल्यार ते तुमकां आयिल्ल्या त्या जातकाक गुरु कर्मारस नवा होय नाही भाग्यार आसा भाग्य 9th प्लेस न्हू ते चंद्राक चंद्राक 10th प्लेस न्हू वय कर्मा रहिलो अशान सिंह राशीक तो भाग्या रहिलो गुरु म्हणताना शिव वय समनावा वय हा म्हणताना तुमकां ते देवान म्हणताना तुमकां ते देवानुग्रह म्हूण जाल्ली नवा दोन वाटी रे हा नाही हा मंच कसं म्हणणार रे म्हाका गोत आदी प्रकारा रवी चंद्र ओट तसो वेर आसल्यार हाऊस ऑफ वायट आणि दोळ्या प्रॉब्लेम येता म्हळ्यार कशें कितले ना त्या दोळ्या प्रॉब्लेम येवची येताची आवस बाबस वायटची ना म्हण हांव सांगा न्ही ओके जाल्यार ते दैवान अनुग्रह आशिल्लो देखून त्या वायट अंश ಸ್ವಲ್ಪ उण जाता म्हूण काही म्हणे मस्त वायट जायना न्हू म्हणजे चलडा प्राय कितले एक दीस जाले इतले न्हू वय नाही म्हळ्यार कसं म्हाका तें टेन्शन नाशिल्लो तें ताजें कितें सांगलें निमगे म्हण रवी चंद्र ओडटस न्हू कर्काटकीचे बट गुरू पळयत न्हू थंय ना गुरू पळयना गुरू पळयना लग्न देवाल अनुग्रह म्हळ्यार त्याच अशान लग्ना दुखून नवा मारी भाग्यारी चंद्रा दुखून कर्मारी दोन कडे दुखून देवाल अनुग्रह आसा जाल्यार ते नर संबंधी बाद येता म्हण सांगता कळवा दोळ्याकची जाल्यार दोळ्याक नरसंबंधी बाद येता त्या नरसंबंधी बाद एक तुम्ही वखदांनी केला दोळा समजता म्हणून जाल्यार आमचो अनेक कसा म्हणा ह्या तुम्ही सांगितला का सांगता कसं म्हणा ह्या चलडाल्या आवसूक पाटीक म्हणा पाटीच्या मागशी म्हणा मात्या गळ्याला दुखून पाटीला आता दूख येता म्हणून आता अशा काय पुरो कळवा त्या प्रजागृत करता म्हणून ओके विंगड कसले प्रॉब्लेम आस की तुम्ही प्रकार विंगड कसा प्रॉब्लेम राशी पळोवका जाता तितले बट एक दिसा चलडाल्या नाही म्हळ्यार ते आतां बरें कंप्युटर जाता कसं रप्प पळयला तांचे भितर रवी म्हाका म्हळ्यार मेन हाऊस ऑफ वेवस्थानार आसा न्हू पंचमार काय ना पंचम शुद्धच नवा म्हण पंचम शुद्ध पंचम शुद्धच नवा मेन पंचम शुद्ध पळोवचे जल्लाल चलडाक बाकी पूरे मागीर पळोवचे अरिष्ट जाव कसा लास म्हण जाल्यार 8 वर्ष भितर बाला अरिष्ट पंचम अरिष्ट शांती करची कतीरी ता एक पळयता ना येवचा चान्स आयलार मांदी मात्र येवका तुमगेल विषयार जाव राशी घाल्या तुमगेल विषय तुमकां वायटच गी म्हण जाल्यार पळोवया ना तुमगेले बायलेल नक्षत्रांनी सांगल्यार वायटच गी म्हण पळोवया मिगेले मेल अन्नाल स्वाती नक्षत्र मेल आन म्हळ्यार आज जाव नाही तुमगेल मेगले चलटू कोणाला तुमगेल नवा नाही वय सुनील कम आमगेले तुमगेल नक्षत्र आणि राशी सांगा आधा नक्षत्र आणि मिथुन राशी येळ राशी लग्न सिंह लग्नाची सिंह लग्ना चतुर्थार मांदे आसा त्या एक प्रॉब्लेम आसा मागीर वेयारीचे रवी शुक्र करच्यो आसतले कळवा चलडो सिजरीन देव जालाल दिसता खर्च आसतले चलडाक ಸ್ವಲ್ಪ चलडार विशय ಸ್ವಲ್ಪ खर्च येता मागीर तुम्ही अशे जाग्यार एक दृश्टी पुराय आसा त्या सोडल्यार जीवहानी म्हणजे तसले कसले येना
ಅಲ್ವಾ ಜೀವಹಾನಿನ ತುಮ್ಮಾಶಿ ಜಾಗೆ ಅಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ते संचार दोष म्हणताचे ना दृष्टी दोष म्हणताचे असल त्या जाग्या मागशी काय जेव्हा पुढे स्मशान जेव्हा आशिल्लें असल परत दोष त्या जाग्यार आसा शिवाय तुमकां तसल कसले व्हडले प्रॉब्लेम म्हण दिसना ओके बट करचेच मात्र शुक्र वेळार ओके हांव करचेच नाही तुमकां हांव चडसो वायट ना जाल्यार आरोग्या विशयार मस्त वायट म्हण दिसना ओके ओके जय ओके सर ओके थँक्यू व्हेरी मच ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾ ಫೋನ್ ಏನೇ ಇಶಿಲ್ಲ ಆಜು ಮನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ನಾವ ಸ್ವಲ್ಪ ರಜೆ ಶಪುರ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಡ್ ಉಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮళ్ళీ ಫೋನ್ उणेसताना ना ते लायक डिस्कशन एक फोन चड आस मोंजेला री तांगेला एक 2 निमिष उलोवचे दवरचे फोन उणाशिरवळा री एक उलोवचाक एक अवकाश मेळटा नाही त्यांनी सांगितलं एक पॉइंट आशिल्ले रवे चंद्रू वेयार वस्तू वायट वे म्हणजे नाही ते एक लायक क्वेश्चन आशिल्ले बट ते एक वर्सा चड देखून मात्र पडोवचे वय 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 करेक्ट तशी तुमकां डिस्प्ले नंबर दिसताच 6364045377 ह्या नंबराक तुमी जाल्यार कॉल कर न्हू प्रश्न मुखांतर तुमी उत्तरां पळयत तावळी कसली सांगता आशिल्ले ते चडला हुशार ना की कसं की हाजे विशीं कसं की घटन जाल्लें हो ना आतां मस्त जन ज्योतिष पळोवचे येताना तांकां सांगिल्लें तसलें एक पर्याय की एक समाधान असतो तांकां कसं नाही पळयाचे पूरके परिहार मंचने ತಂಗಿಲ ಜಾತಕಾನುಸಾರ एक दशा संध्या वेळ म्हणजे राहू कुजू कुज आणि राहुल एक दशा संध्या राहू आणि बृहस्पती तर शुक्र आणि आदित्य त्यासल त्या दशा संधी तुम्ही करेक्ट कर काही टायमारी दशेनंतर अंतर्दशा म्हणतात मुक्ती म्हणतात ताज्जय मारक असणारी शांती कर का म्हणून सांगतात बट ಕೆಲವು जण सांगतात कसं असल परत दोषस म्हणजे एक नवग्रह दोषस म्हणजे एक नव काळू म्हणतात ना आम्ही नवग्रह धान्य त्या धान्य पुरे तिंबत गाणं शुक्राराजगी तिंबत गाणं शनिवाराचे गायक दिवची ನಾ ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ಗಾಯಕಿ ಇವ್ಚಿ ಕಾಯಿಲೆ ದಿವ್ಚಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವರೆ ತಂತು ಸ್ವಲ್ಪ ऊन जाता म्हणून सांगताच अनेक कॉलर समगेलोटू नमस्कार नमस्कार उलयाची नमस्ते मामा साईराम पै मंड्य ಅದಕ್ಕೂನು उलयाची हॅलो ऐका उलयाची आता दोष आणि म्हणता असं ना जातकांत कशी दिसता म्हणे कशी ಸ್ವಲ್ಪ सांगू येत की पितृदोष के कुलदेव दैवशाप ಸ್ವಲ್ಪ जातक कशी दिसता म्हणे सांगू येत की सांगताच निमित्त सांगताच पळया प्रोग्राम पळया विंगड कसले प्रश्न असवा ना तितूय मामा अशी जनरल मा ऐकत चेक करता जय जय व्हेरी सिंपल त्या पितृदोष म्हणजे पळूचाक जातकांत लग्न आदोकोनु चंद्र आदोकोनु हृषिकेश फोन कट जालो तन प्रोग्राम पळयता आसाची तांगेले क्वेश्चन कसं म्हळ्यार जनरली दोष म्हळ्यार तुमी कशी सांगचे म्हण तितले वय वय त्याच पितृदोष कशें म्हळ्यार रवी आतां जनरली सांगचे जाल्यार रवी ग्रह नवमारी असं म्हणजे भाग्यार आसना ते पितृदोष म्हणटाच म्हणून रवी दुखून मात्र पितृदोष पळोवचे जेवचे म्हण ना रवी दुखून पितृदोष 100% पळोवचे जाता तशीच मांदी ताका बाद आसवा पळोवका षष्टारी मांदी अष्टमार मांदी ना षष्टारी अष्टमार रवी आनी मांदी युक्त जेवण आसता त्या बाधक आसताना तसल पुराजेर पितृदोष म्हण सजोटू देव कशें पळोवचे आमगेलें देवाल स्थान काही पंचमार खंयचे वायट ग्रह असल्यार नातल्यार अष्टमारी शुभग्रह दृश्टी नातल्यार असल पुरो केलो वस विशय त्या पुरो आमी विमर्श करूनची ते देवाल दोष म्हण देवाल दोष म्हण एक्चुअली येना त्यामुळे आमकां आमी कसले दोष म्हणजे एक मुश्टे कारण एक घालल्यार देव आमकां अनुग्रह करता म्हणून आमगे शास्त्र सांगता देवाल दोष म्हणजे आसना ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಪ್ಪಣ म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ मात्र आसता म्हणजे तुमी कुलदेवा वचयनाची तो प्रति वर्ष येता ह्या वर्षी ते न्ही म्हणून तसले एक देवाक एक गिल्टी फिलिंग्स म्हणून एक म्हणून सांगता न्हू तसले दृश्य एक ಕೊಪ್ಪण येता शिवाय दोष म्हणून देवाले येना आता ते पयरी आजी कसं ते परिहाराचे पुऱ्या देवस्थानात आनी घालका म्हणून खंयचे मंजेश्वराचे क्या जाता वय मंजेश्वरान तूं त्या अष्टमंगला प्रश्नेन तूं अयिल तसले एक परिहार कार्यक्रम जाता तुमच्या देवाला विषय उत्तर मग सडन मंजेश्वराचे म्हळ्यार देवाक बेजार जाल्ला देवाक ओपयला म्हणटा आमी देवाक एक मन करका देवान पाय अपास पुडेशा म्हणजे आवेश पुरा येवका म्हणजे एक उद्देशारी
ಮಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ 8 ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಲ ದೇವ 8 ಜನ ಒಟ್ಟು जाऊ का म्हणून 8 जण एक मेळा आरे येऊन एक मन आरे नमस्कार लक्ष नमस्कार घाल का तशी सकडाने तंगतंगिल्या यथानुशक्ती एक मुष्टी नातल्या 108 नाण्य त्या घाल का आणि तुम्ही देवा लागी मग्गू का म्हणून ಕಳಕಳಿ ಮಗು ಅನೇಕ ಕಾಲರ್ ಸಮಯಲಟು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಉಲ್ಲೇಚ್ ನಮಸ್ಕಾರ नमस्कार भट मामा उलयाची नमस्ते ऐका उलयाची नमस्कार तुका मंगळा म्हणून हा मग निघेल कृतिका नक्षत्र वृषभ राशी हा एक घर घेवची योग स्कीम म्हणून विचारते रे ओके पळयताची वृषभ राशी आईला वृषभ राशी कर्मार्श नेस भूमिकारकु सप्तमार मांदी घर घेवचे योगु ना म्हण सांगू जाय ना घर घेवीतची जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ डिले जातले सप्तमार मांदेशिले देखून गुरुले तितले अनुग्रह उणेस दन अक्टोबर नंतर ಸ್ವಲ್ಪ स्पीड अप येतले पळोवचे म्हळ्यार राहू बदलावण जाता केतू बदलावणे जाता त्या बदलावण जाता ते तुमकां ಸ್ವಲ್ಪ गुरुले पवर चड येता मार गुरु वेयारीची जाल्यार कुजाले जागे रे गुर आशिल्ले देखून ते मित्र ग्रह जाल्यार देखून तितले वायट करना चांग करता जाल्यार जाग आनी घर घेवचे तसले योग आसा म्हाका पळोवंक तुम्ही उलयलेलास पळय नेटवर्क कटकट ऐकत आसा नेटवर्क समाशे कडेन येवन उलयतावा उलयाची आतां हरि ओम उलयाची बहुशा नेटवर्क प्रॉब्लम आसा म्हणून दिसता घराचे विशय तांणी सिंपल जावन तुमकां सांगल्या डिटेल तुमकां फोनार आयकन म्हणजे प्रोग्राम पळयल्यार तुमकां ताणें सांगिल्लें तसलें उत्तरां कळटा आनी त्याची मंजेश्वर देवस्थान सामूहिक जावन ಒಟ್ಟು जावन प्रार्थना करू का तशीच त्या मंजेश्वर देवस्थाना मणकेची आमगेले कुटुंब आहे तशीच आमगेले कुटुंब ते आमगेले मलगड्याल दोश मलगड्याल दोळ्या उद्दापूर आसता म्हणतना मेकल्यान केला कशें जाता म्हणजे ताकाच कुटुंब ಒಟ್ಟು जावन ತಂತು कुटुंब ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಪುಣ್ಯ ಮೇಳನ केला मात्र चांग जाता म्हणून तशें मेरे तुका हें ज्योतिशालयन कशी इंट्रस्ट आयला म्हळ्यार ताजे जोटूची मस्त भजन आहे काका ताका पुरा वच्चू न्हू तेव्हा एक सेव जाता आशिल्ली आजीके ಯಾವ ತಬ್ಲು ಮಾರು ವತ್ತ ಭಜನೆ ಕೋಣ ಪೆಲಾರೆ ವತ್ತ ಟೈಮ್ असलारी जाल्यार एक ज्योतिषाक इंट्रस्ट मंच विशय पशी फुडें मेगेल आज्जो अम्मा ल्हानू अण्णा ल्हानू दोगे ज्योतिशीच तशी त्या फिल्डाक बदा म्हाका इंट्रस्ट नाशिल्लें ओके एक कॉलर उरलाय नमस्कार उलयाची नमस्कार हांव रामदास नायक उलयाची निगर एक जॉब एजुकेशन जॉब आनी एजुकेशन जॉबाचे आनी एज्युकेशना विशीं पळोवंक हवा वय वय तुमगेलें नक्षत्र कसा मॅम मृगशिरा महादेव रगेशना नक्षत्र मिथुन राशी वय 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 एज्युकेशन जत्ताच वाचता ओ एज्युकेशन कोणाली आहे तुमगेले वय वय आमगेले एज्युकेशन जत्तास वय 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 जॉब म्हळ्यार एज्युकेशन एंडिंग आयली वय वय एका हा वय वय हे लागता तुम्ही उलयला स्पष्ट जावन ऐका ना वय आमगेले एक एजुकेशन जालें आयल राशि मिथुन सिंह राशीक गुरु बल आसा जाल्यार ते सप्तमारे शण आसा सप्तमार शण आसल्यार आमी सांगचे कसा म्हण सांगता कसा जाल्यार एक विलंब जाता तुमकां एक सामने आना नमुन्याचे एका मेंटली टॉर्चर जाता वय की नाही वय वय कसा करचे म्हण कळना ಒಟ್ಟು कन्फ्युजन जाता अशा केला कडेन दुड्ड हे करचिला तुम्ही
कळवा वय म्हणताना फ्रेंड्स एक सांगता आनी एकले एक सांगता समाजान कोणूय एक तुमकां वाट म्हूण दाखयनाच म्हणा गेलो वय त्या हांगा तशी बट देवाल अनुग्रह आसा कळवा तुम्ही एक काम कर का कसा म्हणणार प्रति शेनवाराच्या तुम्ही खंयचे गांव आसा हांव तनशेरी तलशेरी ओके थंय नरसिंह देवस्थान आसता तलशेरीन थंय भायर अश्वथा रूकस म्हण जाल्यार प्रति शेनवाराचो अश्वथा प्रदक्षिण घालाची जाय आं आनी ते खंयचेय ते लागींची ईश्वरा देवस्थान आसा म्हण जाल्यार थंय वचाची थंय वचून माग जायची तुमकां कामाक एक कॉन्सन्ट्रेशन म्हणल्यार तुमकां एक वेळ मेळटा हांगा तुमकां ऑटो स्प्लिट जाला म्हणके खंयच्या वच्चे कसा करचे म्हणून हें कळना वय वय कळवा एक म्हणे मेंटली ಸ್ವಲ್ಪ टॉर्चर येयला म्हण काय जाता त्या पुरो समजता तेन्ना तुमकां कॉन्सन्ट्रेशन मेळटा म्हणचे विशय जय ओके तशी मी आज दोगे ज्योतिषाची तशें आमगे ते एक पाटी अशें प्रश्न बरो जाल्ले आमी आज जॉग देवा नमगो नाशिल्लो मंजेश्वरचे आजी की आमी घरा भितर जॉग्याल पूजन पुरो जाता तशी जाता जाता आमगे ते प्रवीण भट मामा येयल्याची आनी पेरिया पद्मनाभन येयल्याची प्रश्न पुरो पळयले तेन्ना अशें जालें मुखार सुका म्हूण येयलें तेन्ना भट मामान म्हणलें तुगेल जाताक मिगेल जाताक दाखयलें तुगेल जाताक लागता यो हांव शिकयता तशी ह्या प्रवीण भट म्हणटा कासरोड आशिल्लो थंय वचून म्हाका ताणें आपोवन शिकयला तशें मागीर शिकता शिकता म्हाका सुरवात शिकता न्ही मस्त ह्या इंट्रस्ट ना बट ऑटोमॅटिकली हांव घरकड आशिल्लो आमगेले घरकड मिलान्नाल कॅटरिंग आशिल्लें तशें तें कॅटरिंग आयदन सेट करता आशिल्लो सेट करता आसतना एक ऑटोमॅटीक बायल मनीस येयली न्ही यांकीरडा पातेरोड म्हणून उरलो हाका म्हणून कसो जालें म्हणलें न्ही म्हाका तर उरलो हाका म्हणून कसो जालें म्हणून अंगडींत भायर लास्ट हांव घरा वचा म्हणलें घरा वता न्ही एकाएकी मी लागीं आतां प्रश्न येयले जन कशी निमगेताची तशी मी निमगेता आसा म्हाका कसो म्हणून म्हाका मते वचना लास्ट हांवें तिका सांगता चमकलो त्या टायमार कसो प्रचोदन म्हाका गोतना सांगता चमकलो शिकून स्टार्ट केला की पळय स्टार्ट केला इतलेची बट कितले एक दोन क्लास जाला इतलेची सांगता चमकलो ताजे नंतर ती भावा घेवन रीर पन्ने सरी उंडू अशी तशी पुरो म्हणून ताजे नंतर हांव लेखलो अशें जाल्यार हांव शिकूं का समजची एक कॉलर आसा नमस्कार नमस्कार हांव पुत्रा शिवानंद नायक न्ही उलयाच आमकां घर जायना सुमार समय लगून सोदिता आसा की खंय करेक्ट जावन मेळना तुमगे नक्षत्र सांगता वा अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशी कितले यायचे तुमकां म्हाका 53 मेत्तशी भाड्याक घर आवा वय वय त्या जागो समना हां 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 म्हणा गेलं हां आयल राशी नवा मार्शांनी घर बांदचे योग ना म्हण सांगू ना भाग्यारीची क्षण येयला देखून घर बांदचे योग आसा घर घेवचे योगय आसा जाल्यार आतां समाज जाला तसो घर मेळना वय वय सोदिता आसा कितली वर्स बट देवाल अनुग्रह आसा हां तुमगेल्या पुत्तुरांत घर आसना ताजे लागींच एक नागाल बन जव आसवा वय आसा थंय वचाची हां हां त्या नागा लागीं मागाची आनी कसा म्हळ्यार तुमगेल त्या घराच्या सरावंडींग कळवा आसपासिनल्ली म्हण सांगता आसपासान तूं एक बाधका शक्ती म्हळ्यार गुळिगू असल संचार असते कळवा गोतशा पुरो नातल्यार रक्तेश्वरी असल कसले रक्तेश्वरी गुडी आसा तैक परा अमास पायी अमास वय वय पायी अमास परा संक्रमण हे जाता बट आमी आचार करचे संक्रमणाने अमासेक म्हणटा अमासेर एक नारलो दिवन प्रार्थना करा तेगे लागीं आनी नागाक परा नागर बन ते प्रार्थना दवराची जाता धन्यवाद कॉल केलेला धन्यवाद बायल मशी सांगता गेल तशें म्हाका अंदाज म्हणच्या पशी म्हाका एक मिगेल भितरीची एक गिल्टी फिलींग आशिल्ली गेल्ले म्हणजे न्हय जत्ता तशें मारा फ्रेंड बट समज शिकलो ताजे नंतर पेरिया चमकलो तागे लागीं ಸ್ವಲ್ಪ शिकलो ताजे कोडेला मधुराय भट म्हणून तागे लागीं ताणें म्हाका आपुशा पुरो सुरू केलो पुजे पुरो ताणें आमी आतां कशें तुमकां ज्योतिश गोत आसा म्हाकाय गोत आसा आमी डिस्कशन करचें म्हणून तुमकांय ज्ञानवृद्धी जाता मिकाय ज्ञानवृद्धी जाता हांव शिकला म्हण हांव माथ्यार जावन बसला रे
म्हाका ताजे नेक्स्ट स्टेप म्हाका कळना. तशें आमी खंयचे ज्योतिशान मेळटा कितले ज्योतिश तशें तांगेर उलयता डिस्कशन करूं फोन कोण डिस्कशन करूं तशें करून आमकां ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿ जाता. तशें कोरनूची हांवें तूं चिकेची पळगलो मागीर ह्याचे तशें वृत्ती कोरून घेतलें. तशें मार त्या टायमार बँकांत आनी कामार आशिल्लो ते काही राबू जायना म्हाका 6 म्हयनो 1 वर्स विंगड आशिल्ले म्हूण वय नाही काही राबू जायना म्हूण अपास चमकलो बट माम कसं करचें ते पुरे सोडी आनी मुंड घाली म्हणून तशें नंतर मागीर हाका आयलो आतां हाका तरी मना समाधानय आसा एक आनी आमगेले मी ते 4 जाणां चांग जाल्यार एक चांग जाता म्हणजे संतोशय आसा देखून ह्याच्या फिल्डांत हांव मुखार सरलें. ताजोटो भजनेचे कार्यक्रम जाता आसता त्या वेळी शिकना अशें येयले विद्य म्हाका तबलो तशेंच पयर अधिक मासा मंजेश्वरान तूं मस्त भजन मंडळ पुरयलें मस्त जाणां वट्टू एक खुशी मेळ्ळी. आमकां आतां प्रश्न आतां प्रश्न मार्गार खंय वताच ज्योतिशाक ताका हाका पुराय पुजेक आनी म्हूण जाल्यार तांते एक आमकां एक फील विंगडच जाल्यार भजन आनी तेवची तृप्ती ते खंयच्यान येना होय म्हणा गेल त्या एक भजन बेशिल्ली 1 घंटा हांव काही असं म्हणून म्हाका गोत म्हणून तसं एक फील म्हाका सोडूं काही मनय ना. देखून ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿ ಅವ ಜ್ಯೋತಿಷ ಕೋಣೆ ಐಲಾರೆ ಮೇಲೆ ಆಫೀಸಾಕ ಭಜನೆ ಆಪೇಲಾರೆ 1 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಾನು ತಬಲ ಒಟ್ಟು ಬರ್ತೇನೆ म्हणून सांगतो तशें ताय पळोवन शिकिल की तबला वय मेल्यार मिगी ल्हानू हांगा कोडेला विठ्ठल नायक विठबी वय तो तांगेलो ಒಟ್ಟು आशिल्लो मिगी ल्हानू हार्मोनी तबलो म्हणून तशें त्या वय तान्नाल्यात मेला अज्जाल तबलो फस्ट हांव प्ले केलेले तशें तशी त्या तबला तशी गेले तशें. आता ते मंजेश्वरान तो देवस्थानान कशें जाता कार्यक्रमात ते केन्ना पाय लक्ष प्रदक्षिण जाता आसा पाय ताजे उद्यापना म्हणटा आसाचे पाय जालें न्हू अधिक मासाचे हें जालें तशें परत कोण निज श्रावण येता संक्रमण येता पाय ताजे उद्यापन करताचे मागीर मस्त हें आसा मध्यान तूं समजा सुधाकर मार्शाल भागवत सप्ताह जालें बारी छंद जालें तशें. एक कॉलर आसा नमस्कार नमस्कार उलयाची नमस्कार हांव उदय कुमार उलयतां. उलयाची म्हगेले ग्रँड डॉटर हा पसून जाण तुमच्या निमगे तिगे नाम शान्वी कृष्णा रेवती नगर. कसा प्रश्न तिगे प्रश्न तुम्हाला आरोग्या प्रश्न तिगेले आरोग्य आणि विद्याभ्यास. एज कितले चेडवाले एज तिगेन आतां 4 years जाताय नोव्हेंबरान. आयल राशीक अष्टमार शनी कष्ट मना जाता न्हू तुमकां मनान येता अष्टमारी शनी पंचमारी मांदी मांदी म्हणा कळना गुळिगन गुळी 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 पंचमारी जलारी कर्मारी रवी सॉरी गुरु कर्मारी राहू अयल राशिरीची रवी अयल राशिरी चंद्रू अयल राशिरीची शुक्र या कसं सांगता म्हणून सांगला या चेडवाक जायतो तो कोणूची ಸ್ವಲ್ಪ हेल्थ इश्यू आसा मना गेलो त्या म्हणल्यार पंचमार मांदी पूर्व जन्मा दोकून येयल तसल ते म्हणल्यार तुमगेल्या मालगाड्यान दोकून केला तसाला एक कर्म फल म्हणताचे आमी मना गेलो त्या तेगेल्या जाताक एक पटे म्हाका पेटोवन दिया जावक जाल्यार त्या कसा म्हण क्लियर सांगता म्हाका कसा म्हण कराय समजायना म्हणून ना देवाल अनुग्रह आसा कर्मारी जाल्यार ताच्या फलाच्या त्या अनुभव सुखा जाता अष्टमार शनी आसा कळवा तशी तुमगेल्या नमगोन येल तस जाल्यार गणपती कळवा तुम्ही मूल आदोकून एक नमगोन येल तसं गणपती देवाक चढती वच्चाच तुम्ही कंतय आसात आम्ही आता केरला ट्रिवांड्रम ट्रिवांड्रमा तो तुमगेला मालगाड्याल घर काही मालगाड्यान घर सांगले तशी कळना कोच्ची 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 हां ಆಯ್ತು ಅವ್ರನ್ನ तुम्ही ट्रिवेंड्रमा तो खंयच्याय गणपती देवस्थानात चढते वच्चाय थंय वचून मागाय आनी ह्या पूर्वजन्माचें एक फल आसा ते इत्ते म्हणून सांगूक महान मात सांगता आसा कळवा म्हळ्यार त्या तुमगेल्या मालगाडा देखून नमगोन येयला तसले खंयची देवी शक्ती कळवा त्या बाधकार आसा देखून त्या कसा म्हण पळोवन ताजी क्लियर कोण सोडाय समज जातली हाजे मेत तुमकां मस्त चलव जाता आसा
म्हणा गेलं त्या पुरं समजतल हं. हा इथं धन्यवाद कॉल केलेला का प्रोग्राम लास्टाक एक ನಂಬರ್ ದಿತ್ತಾಚಿ त्या ನಂಬರಾಕ तुम्ही मागिरी डिटेल जेवण असता निमगू येतं लाईव्ह आणतो तुमगे एका निमगूच्या एक अवकाश असता इथं म्हणा रे प्रोग्राम देत तर कशी म्हणलं तांगेले एक शेड्यूल असता ते पळवून घेऊन त्यांनी कॉल काढका जाता सीधा प्रसारांतानी तुमका सुलभेर मेळता असेल तेच देखून आम्ही लाईव्ह आणते एक ऑप्शन दवरचे तुमका आणि तुमगेल निमित्त एक 4 जणांक तुम्ही कॉल करून प्रश्न निमिला निमित्त त्याच उत्तर तशी येस म्हणजे विंगडाके वय 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 विंगडाके ताजी एक अनुभव मेळता म्हळ्यार तर जानो लाईव्ह आणतो सीधा प्रसार आणतो तुमके एक फोनाचे एक ऑप्शन नाही मी गेल आम्ही दवरचे त्या प्रकार बहुशा एक कॉलर लायनारे अस नमस्कार हॅलो नमस्कार उलयाची मंगळूर का वाद्य उलयता नाजाल्या पूत बेंगळूर काम आसा ते काम चेंज करचे विषय ते एक निमगो का आशिल्ले तागेले नक्षत्र राज सांगता पुत्ताले आश्लेषा नक्षत्र कर्काटक राशी आत्ताशेर काम आणतो हा तिथल्या चांग म्हणून काय दिसना म्हळ्यार ते तागेला ಒಟ್ಟು ಅशिलेना तागेला वैल अधिकारी सांगेल तुमका ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಷ್ಟೇ ಪುರೋ जल्लारे हा. सध्या मटा चेंज करची नाका नाकवा आता जेव्हा काम सोडला रे एक वर्षा मटा काम मेळचे कष्ट असताले वैवा हा हा म्हणताना आता ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ದೋರ್ನು काम ತಂತು ವಸ್ಸೋ ಕಳ್ವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ जून जुलै म्हणताना जेव्हा चेंज केलं आता नका कोरियत आता मस्त मस्त टॉर्चर अशा पुरो काम आणतो ज्याला ಸ್ವಲ್ಪ तग्गी बग्गी असला री चलता बाय हा हा ठीक आहे जय न तागेल राशि का कर्म आरे गुर अशा पुरो ज्याला ಇಲ್ಲ आरूढ प्रश्न का गुरु बल उणेस हा तस जयत मग धन्यवाद ओके तशी जनाला प्रश्न ऐकू सांगता असेल कसं की नाही पण आता ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ आता ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಟಿವೆಂಟ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ त्यापर आता 4 जण ಅದರ सांगते सामने तसल पुरे तर आम्ही तंक मागील जेव्हा सांगू येतं तसे काय ना आता कोणाके आता तसाला कोणा केला पटे कशी म्हणारी नाव एक फोन करता 4 जण मी आता मिगेल नाव सांगलं 7 जण गोतस मी फ्रेंड्सांना सांगोस कांबे समेत गुर्तस म्हणता नाव मिगेल नाव सांगलो 4 जण कळलं यो कृष्ण म्हणा गेला म्हणता मक्क ते असाल वेळा निमगूच्या समजायना 4 जण कळता म्हणजे तशीच आम्ही ज्योतिष जाऊन असताना त्या एक कोणाला एक विषय कोणाला सांगते समने म्हणतात 4 जण कळचे विषय समने म्हणजे त्या माणसाला वीक पॉईंट अनेकला कळला रे ते कसं उपद्र करू घे चान्स असतात आमचं कसं म्हणणार आमके फोन येऊ का फोन येऊ का नाही फोन तशी नाही सांगितलं केला सूक्ष्म विचारो आता कामाविषय निमगे त्यापुढे जनरल विषय त्या नाही लाईव्ह आता एक फोन केला आता की चंद आहे वय 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 करेक्ट तशी आणि कॉल शापूर की मन दिसता कॉल असवा ओके एक कॉल असा नमस्कार उलयाची हा नमस्कार नमस्कार उलयाची यजमानी कोण हा अशी आता कल्याण आणि सध्याला एक कोच गोट जाणारी विवाह संबंध कोरेची तुम्ही प्रश्न अर्थ जाईल मग उपासना मितावा हा आता एक चल्लो हा एक गोत्राचा विवाह कार्यक्रम हळदी कोण एका गोत्राचे चल्लो चले ज्याला विवाह कोरेत म्हणून विंगड कसर प्रश्न असवा हा ना तिथे जयत प्रश्न उत्तर देतात त्यांनी प्रोग्राम पळायचे इथे हा देव एक जाऊन गोत्र विंगड जलरी विवाह करीत कळवा ज्याला गोत्र एक देव एक जरा करू ना गोत्र एक देव विंगड जरा कशी जाता म्हणजे म्हणता त्या करचे समनही म्हणूची देव एक गोत्र विंगड तशाला कोरीत समना गोत्र तांगेले म्हणता एक गोत्र भाव बहिणी म्हणून जाताचे म्हण देव विंगड अशा पुरो सिंपल विषय तिथलेचे एक गोत्राच्या कोरे तो म्हणला कोर नज्जा वय देव एक जलाल कोरीत आता आम्ही प्रभू आमकां रामनाथीची
अनेक कामात असतं ताके रमणातही असता करेक्ट उत्तर तसे ಕರೆಕ್ಟ್ तशी केदना एम एल ಜ್ಯೋತಿಷ प्रोग्राम 7:30 नंतर फोन येवचे स्टार्ट जावचे मागची फोन येवचे स्टार्ट जाला बहुशः अनेक कॉलर आमगेलो टस्क लायनारी नमस्कार उलयाचे नमस्कार हॅलो उलयाचे ऐकात उलयाचे हा नमस्कार हो नमस्कार उलयाचे हा उबळी कोण हां एक आमगेले एक बिझनेस विषयान एक प्रश्न आहे हां ते कसं म्हणा रे आमगेले मस्त कडेन ब्रांचेस आसात नॉर्दर्न कर्नाटका आमगेले हे ऑटोमोबाईल बिझनेस तांतू दावणಗೆರೆ ते आमचो म्हळ्यार हे आमगेले ब्रांचाचे ते करेक्ट जावन एक व्यापार जायना इतकं तिला म्हणाल का तिला तुमगे नाव आणि नक्षत्र कसं फर्मा नाव कसं हा तुमगे नाव आणि नक्षत्र कसं आमगे नाव पुरंदर प्रभू हस्ता नक्षत्र कन्या राशी तुमगेला हस्ता नक्षत्र कन्या राशि देवाल अनुग्रह ना जल आईल आरूढ राशिक देवाल अनुग्रह परिपूर्णस द्वितीयार्यस जलर ते भाग्यार इमानदेस व्यारस जल दुड्डू दिसना म्हणून सांगता बळा मी होय तसं न म्हणायचे सामान्यता पूर्ववत्ता लाभांश नांगा कळवा व्ययस्थान अर्शनेस कळवा व्यय चढ खर्चु चढ इन्कम अंब चढ खर्चु चढ कसं रिझन नाही म्हणा नवा मारी मांदस अष्टमार केतु व्ययार शनी पंचमारी ओके पंचम पुणे सोडी तर पंचमार शुक्र नाही तसं जागे दोष की नाही जागेची दोषू म्हणचेची विषय जागे दोषूची कळवा तुम्ही काय केलं त्या ब्रांचच्या जागे दोषूची तुमगीला ग्रहचार दोषू नाही कळवा संस्कारी त्या ब्रांच करतरी तुमका टेन्शन चढ जातस मानसिक हिंसे म्हणता ना एक नमुने तसं जातस तुम्ही एका त्या ब्रांच तई असेल विंगड करीन करयाच ब्रांच तई असतं म्हणा त्या जागो चेंज करीत जागो चेंज केल्यारी तुमका ते चांगस म्हणा त्या जागो मूल म्हणा पुढ्या कालांतू काय स्मशान भूमी म्हणून सांगतात तसल कसल असेल जाग शके पुरो म्हणून म्हणजे कंचे एक दैवशक्ती एक संबंध पडत असेल जाग शके पुरो ते दोषप्रद जागो म्हणून त्यातून तुमक म्हणणे कोणा जाता येळीगे ना इंप्रूव्हमेंट आहे ना व्यारस पळूचा पळयता लांग चांग व्यारू आमक दुड्डू नांग तसे स्थान पलट करा त्या जागो चेंज करायचे चांग जय 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 धन्यवाद एक 10 निमिषाचं प्रोग्राम मुक्ताय जावच्या कदे 10 निमिष भितरी तुम्ही कसले प्रश्न असला रे तुमका सीधा प्रसारारी निंबूचे एक अवकाशस 10 निमिष भितरी प्रोग्राम आईच्या एपिसोड मुक्ताय जाता केलो प्रोग्राम तुम्ही त्याची डेट ऑफ बर्थ टाइम परत सांगा प्रश्न या आता कसले सुलभ काल तुम्ही प्रश्न निंबिला झाला पक्काने नक्षत्र राशी गोतनातला आणि तो ऑप्शन असतो प्रश्निकान पुढे तशी 10 निमिषांत तो कॉल करून जल्दीतल्या बघी प्रोग्रामान निंबियाचे घेतलं तुम्ही सांगू असला सांगायचं मागीर लास्ट मोमेंटाक मागीर प्रोग्राम टाइम जाता कसले मन असं कसले सांगका म्हणला रे ऑडियन्साक अशी दिसा म्हाका प्रोग्रामांत एक खुशी मेळ्ळी ते म्हणल्यार केलो चांग चांग विशय डिस्कशन केले मागीर एक विशय कसो म्हळ्यार कोणाने एक ज्योतिषी म्हणताना ना तुमगेल जातका विषय यार सांगचे जाल्यार तुमगेल जातक म्हणजे एक विशय आणतो ಸ್ವಲ್ಪ पण तुमकां ज्ञान आसूं मना गेल म्हणा कशें म्हणत आमगेल जातकांत अससल ग्रह अससल ग्रहा विशय कळना जाल्यार वाडना स्थान कळका असं आता तावळ्याक मम्मान म्हणलें कसं जाल्यार कर्मस्थान म्हणटा मम्मा गोतस कर्मस्थान खंयचें भाग्यस्थान खंयचें मारक स्थान खंयचें व्ययस्थान खंयचें लाभस्थान खंयचें ह्या पूर तांकां कळ्ळें म्हूण जाल्यार तुमी खंयचेय एक ज्योतिशीला वताना ताणें सांगचे विशय तुमकां मनात येता तेन्ना तुमकां
त्या विषयारी अनुभव असतील देखून त्या कळत देखून तुमकां ताका जाल्यार पर्याय तांणी सांगितलं तर करूंक आहे तुमकां एक सुलभ वाट दिसता आमकां सलय वत ना ताण सांगिल्लें नमगुचें म्हणटा तो अनेक सांगता ह्यो अनेकलो सांगता त्या क्लियर जावचे खातीर हांव सांगचें कसा म्हणल्यार तुम्ही एक सन बेसिक कळवा बेसिक एक ज्योतिषाच्या विशयार एक ಸ್ವಲ್ಪ तोरोकोन सिक्कू का म्हणजे एक मिगिल एक अभिप्राय आणि ज्योतिष दर्पण प्रोग्रामाचे यूट्यूबांत प्ले लिस्ट आसा तांतू पळयता हांव जाल्यार एक पंचांग कशी पळोवका ते प्रश्न केला मेन तुमगेले ज्योतिषी कुंडळी म्हणा कसाने राशी कसाने ते नक्षत्र कसं पळयता हे पुराय तुमकां ते प्ले लिस्टान तूं मेळटा तुम्ही शिकताल इंट्रस्ट असल्यार ते पळोव येता बेसिक ज्योतिषा विशय अनेक कॉलर आसा आमगेलो नमस्कार नमस्कार भाव उलयाची मेरे चल्लल कामाक तिरगानु तो चेंज करच्या पळयता सर नक्षत्र आणि सांगाचे विशाख नक्षत्र तुला राशी बस ಚೇಂಜ್ ಕೋರಿತ हा ಚೇಂಜ್ ಕೋರಿತ ओके ಅತ್ತ ನಕ್ಕ एक 2 महिनो जय जय अर्जंट नाका बट चेंज कोरित छान काम मेळता जाल्यार 2 महिनो म्हणून आता काम जय. म्हाका तितलो लायक दिसना हा 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 ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಕರ काम तितलेच ओके ओके थँक्यू मॅम थँक्यू आणि एक 5-6 मिनिट आसा कोणी कॉल करता म्हणजे जाल्यार तुमगे एक अवकाश आसा खंडीत जावन कॉल करायची ताजे बस पुढे तुमगेली एक नंबर एक सांगून सोडाय म्हणून लास्ट मिनिट विचारता मागीर मिगेल नंबर 8075238177 वापस सांगता 8075238177 ह्या नंबरार तुम्ही कॉल करीत व्हॉट्सॲपार पेटयल्यार हांव फ्री आसतना वापस रिप्लाय तुमकां हांव फोन करता इन केस तुम्ही फोन करता हांव काण जाल्यार वापस करता ओके अनेक लायनार आसाची कॉलर नमस्कार उलयाची हा ನಾವು ಕೊಡಿಯಾಡ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ तुम्ही ಮಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಆರಾಧನಾ ಟೈಮಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೈತಾವ ಆರಾಧನಾ ಟೈಮಿನ तिघेला विशिष्ट नक्षत्राने तुम्ही हा कसा प्रश्न कसा ना प्रश्न कसा मिळाली ती एज्युकेशन करतील कशी करते ते पडायची मिळाली उमेद नसल्यावर करते मोबाईलान तू असते हा सगळं दिवस मोबाईल अडिक्शन असेल उमेद ओके ओके पळया पळया नक्षत्र कसले ಗೊತ್ತस की हा तिघे नक्षत्र कसले ಗೊತ್ತस वा विशिष्ट नक्षत्र तुम्ही कसं ना विशाखा नक्षत्र तुला राशी की वृश्चिक राशी तुला राशी तुला ॲक्च्युली ती कशी म्हण आलसाय चढ ऐकत वा वय वय आलसाय असताले एक नमुने आणि तुम्ही कसलाय सांगणार आहे कर ना जडत्व वय मना गेल्वा तिक्कचे कोशिश तीन कोरचे बट शिकवण्या विषयारी काय मस्त ತೊಂದ್ರೆ याना मना गेल्वा ज्याला मालगडलो तरी ऐका ना ॲक्च्युली वय मना गेलं तक्क ते कर्म आणि मांदी म्हणता आम्ही कसलंय काम करू एक आलसाईची कळवा वय तशी ज्याला षष्टारी रवी षष्टारी चंद्रू म्हणून ಆನಮಲು ತರ ಐಕನ ಕಳ್ವಾ ಷಷ್ಟಾರಿ ಶುಕ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಡ್ करता म्हणजे विषय एक पटीगेल जाताक एक पेटयाचे नातला कोणाक दाखयाचे ते साना मट्टा एक कसं एक दोष असताले त्या क्लियर केला ते समजता अशी मुखार संगेला ಸ್ವಲ್ಪ बाद येताले आता त्या क्लियर कोण सोडाचे कसा म्हण पळयाचे म्हणून त्या कर्मारे मांदेस मांदे मळूक आम्ही कुडले कसा म्हण डिसाईड करू काही जायना त्या लमशाकाने पळून त्या पळूया आता तुम्ही कोणा गुर्ताच कोण ज्योतिषला एक पट जातक दाखयाचे नाही ती एज्युकेशन इंजिनिअरिंग ते चालू कोर येतं कोरूनच म्हणून सांगा नी एज्युकेशन लागतं ते का
एज्युकेशन लागता लगाना म्हण एज्युकेशन लागता जाल्यार तिका आलसाय सोडका तिने वय मना गेल्या एज्युकेशन लायक लागता लगाना म्हणून सांगायन हांगा मना गेल्या बट तिका तर घेवचे मार्क ना ते कॉन्सन्ट्रेशन येना मना गेल्या त्या कॉन्सन्ट्रेशन येवचे खातीर हांव सांगता अशें हांगा साना कसं गे बाद साना परिहार आसतलो ते क्लियर कराया तुमी म्हणून हा तुमगे मागीर बाय तुम्ही पाय नंबर व्हॉट्सअप नोट केला ना नंबर आज पुढे सांगला तुमगे कॉला पुढे एक पुढे पाच प्रोग्राम पळयाचे येता हा जाय जय 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 थँक्यू थँक्यू ओके तशी आणि लास्ट एक कॉल आम्ही घेताची त्या लास्ट एक कॉला नंतर प्रोग्राम हांगा कशी मुक्ताय करताची हांगे नंबर ऑलरेडी सांगितलं सर प्रोग्राम जत्तरी तुमगे इंडेटला कसले नेमका म्हणजे रे आयच्या ज्योतिषीलागी तुम्ही निंबू येतो मागीर अनेक विषय हांव सांगू इच्छा पावता कसं म्हळ्यार युथब GSB वीक्षक म्हणून मात्र सकल GSB समाजाच्या कोणाके जो जातक पळोवचा कसले आस म्हणजे हांव फ्री ऑफ कॉस्टच पळोवचे त्या विशयार तुम्ही दुड्ड घेता त्या घेता ह्या घेता म्हणून तुम्ही इंजरी करचे नाका कसं आसता रे नेमगू येता हांव इन केस फ्री ना म्हणजे जाल्यार फ्री आसतना रिटर्न कॉल हांव करता तशें एक विषय येता म्हळ्यार मस्त जन पोर जन अशी असता म्हणून सांगू जन येता म्हळ्यार तांगेले चुकी म्हणून सांगू जना प्रोफेशन जावन मस्त जन मेगे लागी सांगिले आसा तसं म्हळ्यार एक उपयोग जायनी म्हळ्यार तसले एक भावनाचे मस्त जन आसताचे तांकां सोडल ते म्हाका केलो जरा नेमकूच आसता तुमी फीज कशाले म्हणून हय आनी कसं म्हळ्यार यूथ ऑफ GSB प्रति प्रोग्रामा सांग तुमकां आम्ही खंयच्यान तूं इंटरफियर जायनाची तुमी इतली फीज दिवं का एके फीज दिवच्या नज आम्ही तांतू कसले यूथ ऑफ GSB हस्तक्षेप जायना म्हळ्यार मस्त कडेन म्हाका केलो पटी येता कसं म्हळ्यार तुमी फीज घेवचें सांगला हांवें एके फीज नाका म्हणून सांगला हांवें आम्ही प्रोग्राम मात करचे जनाक एक उपकार जावो म्हणून असल पुरे मस्त येताना म्हाका केलो पटी दिसता प्रोग्राम जावं का वय करेक्ट कळ्ळें बाय प्रोग्राम कसं की करचे एक 4 जण उपकार नाही म्हणून आमगेले एक GSB चंका एक असल एक मस्त जन ज्योतिष सांगितल्या गुर्तु जाला रे तांकां मोस वचन अशें एक चांग मार्गदर्शन मेळ्ळें तांगेलें एक जीवन वृद्धी जावची की ना सुखमय जावची खातीर तुमी एक प्रयत्न केलेलो शिवाय तांतू हे दोन्ही उत्तर आमगेले कसले एक विंगड धर्म म्हणके आता फत्वा घेतो तसल पुराय फोर्स ना आम्ही जस्ट तुमगेले अद्राक वेदिक निर्माण करचे दवरचे तितलेच मागीर पुरा डिसिशन मेकर तांणी न्हू जनच तशें म्हणून आमी खंयचे एक चांग करतना कसले फला अपेक्षा नासतील करतना कित्याक एप्रिसिएशन असलं चांग म्हणून दिसता ओके आनी एक लास्ट कॉलर आमगेले प्रोग्रामाचे नमस्कार नमस्कार मानू हांव कडेला बेको न्हू उलय म्हाका एक जनरल क्वेश्चन आतां जाता आमी तरी मांदी म्हणून आसता न्हू ताजे हे एफेक्ट कसो न्हय म्हण सांगून म्हळ्यार चंद्रावट मांदी आसल्यार कशी चतुर्थार चंद्र आसला चतुर्थ प्लेस हावस म्हणून सांगता ती तशी चंद्र आसला चंद्रावट मांदी आसल्यार कशी म्हणून सांगून ताजे एफेक्ट कशी म्हणून सांगताची जय जय ओके ओके बहुशः प्रति राशीचे आत्ता सांगू कष्ट जस्ट एक तांणी मांदी म्हणा कसं म्हणून सांगता जस्ट एक 2 निमिष भितर हांव शिकेन म्हणटा मांदी म्हणा कशें केला जण गुळी गो म्हणटाची जाल्यार आमकां सांगिल्लें मांदी म्हणा कसा म्हणारी मांदी म्हळ्यार एक आगिल्या शनील्या पायो वायट पायो म्हळ्यार त्या आगिल्या रावणाल पुत्ताल जन्म टायमार ताणें पांय कत्तरलेले त्या पांय वचून पळयल जागो मांदी त्या देखून रावणाल पुत्ताक मरण आयलें म्हणून त्या देखून ताका एक मरण चिंतन करचें तसलें एक ते ग्रह त्या खंयचे मांदी म्हणटा त्या चतुर्थ स्थान सुखस्थान आमील घरास्थान आरस तान म्हळ्यार चारी जागो म्हणटा ते चंद्रस म्हळ्यार आवसुल्या जागो चंद्र म्हळ्यार आवसू तेय मान दिस म्हणटा ते आवसूक वायट म्हणचे एक सूचन आमी सिंपल जावन काडचे जाल्यार तशी एक एक ग्रह एक असला विंगड विंगड फल असते म्हणजे सगळे एक एपिसोड जावका जातले ताका उत्तर जावका जाल्यार तशी ह्या 1 घंट्याच्या प्रोग्राम हांगा कची मुक्ताय जाता इतले वेळू मस्त विचारू कृष्णानंद बाबांनी सांगिल्लें आसा हांगे नंबर आहे आत्ता अजी 10 निमिष पुढे प्रोग्राम एंड जावचे 10 निमिष पुढे नंबर सांगला नंबर तुम्ही पळो येता आणि कसं म्हणाल एक तुमगेला रिक्वेस्ट दैकोर न्हू सगळे प्रोग्राम पळयाचे हांव प्रति एक ज्योतिशा लागी केलो पटी लास्ट मात्र नंबर घेत आशिल्लो पूर्ण जाणांक कसं करचें सुरू केलें म्हळ्यार लास्ट प्रोग्राम लास्ट मात पळोवचे तांगे नंबर मेळटा म्हण ताजे खातीर तुमी सगळे प्रोग्राम म्हळ्यार पळोवका म्हळ्यार खातीर मध्य तूं एके स्टार्टींग एके मध्य तशें पुरो निमगुचें सुरू केलें
तितली जावनय मस्त जाण हांगा फोन करतात यूज ऑफ दीस बी त्या ज्योतिशी नंबर जाऊ का एक म्हाका फोन करताची हे सगळे प्रोग्रामान तांणी नंबर दिवन आसताची पक्कने चुकले म्हण तरी ते तुमगेले एक निंबू स्टाईल म्हाका तेका पण आश्चर्य जाता ते एक आरोप घाला म्हणजे निमित्त जन तुम्ही तांगे नंबर इथ सांगा न्ही तसल पळय एक अर्थ कोण समजावन वचून प्रोग्राम चंदायर चोलया म्हणून आमगेली एक अपेक्षा तशी इतली वेळो ह्या कार्यक्रमाक आयल्या का तुमकां अनंत अनंत धन्यवाद हे कार्यक्रम पळयला तुमकांय अनंत अनंत धन्यवाद वापस नेक्स्ट वारू अनेक ज्योतिषी ओट मेळया ते दोलते सगळ्यांक देव बरें करो लोका समस्ता सुखिनो भवंतु नमस्कार.